देव बरो दीस दिव भुरग्यांनो. आयज आमी एका आंब्याच्या झाडाची काणी आयकुया. एका दाट रानांत एक आंब्याचे झाड आशिल्ले. त्या राना कुशीक एक ल्हानसो गांव आशिल्लो. त्या गांवांत रामू नांवाचो एक भुरगो रावतालो. रामू सदांच त्या आंब्याच्या झाडा पोंदा खेळपाक वतालो. खेळून जातकच रामू आंब्याच्या झाडार चढून ताचे गोड गोड आंबे खातालो. आंबे खाऊन जातकच रामू त्या झाडा मुळांत विसव घेतालो. रामूक आंब्याच्या झाडा पोंदा खेळपाक खूब आवडटाले. तशेंच आंब्याच्या झाडाकूय रामू वांगडा खेळपाक खूब मजा येताली. अशी कितलीशीच वर्सां गेली. रामू आतां व्हडलो जाल्लो. आता तो आंब्याच्या झाडा वांगडा खेळनासलो. एक दीस रामू चलत चलत आंब्याच्या झाडा कडेन येता. तो खूब दुखी आसता. दुखी रामूक पळोवन आंब्याचें झाड ताका म्हणटा, रामू चल आज आमी बरो खेळ खेळुया. हें आयकून रामूक येता राग. तो म्हणटा, हांव तुजे बरोबर खेळपाक आतां ल्हान उरूंक ना. आतां हांव व्हडलो जाला. हांव झाडा वांगडा खेळना. म्हाका खेळपाक खेळणी जाय. पूण खेळणी हाडपाक सुद्दां पयशे लागता. हें आयकून झाड रामूक म्हणटा, रामू तुका दिवपाक म्हजे कडेन पयशे ना रे. पूण तूं म्हजे हे सगळे आंबे बाजारांत विकून मेळटा त्या पयशांतल्यान तुका जाय तसली खेळणी घे. हें आयकून रामू आंब्याच्या झाडाचे सगळे आंबे काडून घेवन वता. त्या दिसा उपरांत रामू आंब्याच्या झाडा कडेन येना. रामूची वाट पळोवन पळोवन आंब्याचें झाड खूब दुखी जाता. रामू आतां व्हडलो मनीस जाता. खूब वर्सां उपरांत रामू परत त्या झाडा कडेन येता. रामूक पळोवन आंब्याचें झाड खूब खूश जाता. ते ताका म्हणटा, रामू खूब वर्सांनी मरे, चल यो आतां आमी खेळुया. हें आयकून रामू म्हणटा, म्हाका तुजे बरोबर खेळपाक मात्तूय वेळ ना. आनी तसोच हांव आतां व्हडलो जाला. म्हाका म्हज्या कुटुंबा खातीर खूब कश्ट करचे पडटा. आतां आमकां एक घर जाय. तूं म्हाका कितें मदत करपाक शकता जाल्यार सांग. रामू झाडाक विचारता. झाड म्हणटा, रामू म्हजे कडेन तुका दिवपाक घर ना. पूण तूं म्हज्यो सगळ्यो खांद्यो कापून व्हर आनी ताचे पसून तूं एक सुंदर घर बांद. रामू झाडाच्यो सगळ्यो खांद्यो कापून व्हरता. त्या दिसा उपरांत रामू परत झाडा कडेन येना. आतां झाडाचेर एकूय खांदी नासली. तरी झाड खूब खूश आसलें. खूब वर्सां उपरांत रामू परत त्या झाडा कडेन येता. रामूक पळोवन झाडाक खूब उमेद जाता. ते रामूक म्हणटा, चल यो रामू खेळया. रामू म्हणटा, खेळ ना रे बाबा, म्हज्यान आतां खेळपाक जायना. हांव आतां जाणटो जाला. आतां म्हजी फकत एकूच इत्सा आसा, एक ल्हानशें व्हडें करून तातूंत भोंवपाची. तूं म्हाका व्हडें करून दिवपाक शकता? रामू झाडाक विचारता. झाड रामूक म्हणटा, रामू तूं म्हज्या ह्या खोडाचो उपयोग करून तुका जाय तशें व्हडें कर. रामू त्या झाडाचें खोड कापता आनी व्हडें करूंक व्हरता. झाड परत रामूची वाट पळयता. आतां तर रामू सामको जाणटो जाल्लो आसता. खूब वर्सां उपरांत रामू परत आंब्याच्या झाडा कडेन वता. आतां आंब्याच्या झाडाची फकत मुळांच उरिल्लीं आसता. रामूक पळोवन झाड म्हणटा, इश्रा म्हाका माफ कर. आतां हांव तुज्या कसल्याच कामाचो उरूंक ना. म्हजे आंबे तर केन्ना सोंपले आनी तुका खेळूंक म्हजे कडेन खांदयो लेगीत उरल्यो ना. हें आयकून रामू म्हणटा, आतां म्हाका कित्याचीच गरज ना. म्हजी सगळी इत्सा पूर्ण जाली. हांव आतां चलून चलून खूब थकलां. म्हाका फकत विसव घेवपाक थोडो जागो जाय. झाड म्हणटा, यो रामू म्हज्या मुळांनी बस. म्हजी मुळां तुका विसव घेवपाक खूब योग्य जागो. यो बस. निमाण्या वेळार पासून आपूण आपल्या इश्टाक उपकारा पडलो हें येवजून झाडाच्या दोळ्यांत दुकां भरता. ताका खूब रडपा येता.
इश्टानो, ही काणी आयकून तुमचेंय मन भरून गेलां आसतलें. पळयलें कशा प्रमाणे एक झाड मनशाक तांच्या आयुश्यांत तांकां उपकारा पडटा. पूण आमी मनीस आमच्या फायद्या खातीर तांचो हो उपकार विसरून तांचेर कुराडान घाव घालपाक मात्तूय फाटीं फुडें पळयनात.